नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. 20 जुलै सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर 19 जुलैक वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सरकारान आपयली बसका संसदेत जावपी कामकाजाची थारतली रुपरेषा. अयोध्या राम मंदिरातल्या कथीत दान घोटाळ्या प्रकरणात एसआयटीन केल्ल्या तपासाचो नियाळ सर्वोच्च न्यायालयाकडेन सोपोवचो मुखेल न्यायमूर्तीच्या फुडारपणाखालच्या 3 वांगड्यांच्या खंडपीठान दिल्यात निर्देश. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत अर्थविशयक नियाळा खातीर घेतली बसका. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो कल्याणकारी येवजण्यो प्रभावीपणान चालीक लावपाची केली सुचोवणी. पुण्याच्या फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठांत सायबर आणि डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचे आयोजन. वेगवेगळ्या तज्ञांनी केले मार्गदर्शन. आणि अमेरिकेन पोर्तुनायज फांतोडेर केले इराणाचेर हवाई हल्ले. पश्चिम आशियाई देशांनी इंधनाच्या मोलात जाली कांय प्रमाणात वाड. आता पळोवया खबरो विस्तारान. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर अधिवेशनाच्या सत्रांत जावपी कामकाजाची रुपरेषा थारावपा खातीर 19 जुलै दिसा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका जातली. हे बसकेंत लोकसभा अधिवेशनाच्या काळांत कामकाजाचो एजंडा थारायतले. 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट ह्या काळांत हे पावसाळी अधिवेशन जातले. दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीतपणान जावपा खातीर सगळ्या पक्षांचे सहकार्य आसचें हे खातीर केंद्र सरकारान 19 जुलैक ही बसका आयोजीत केल्या. अयोध्येतल्या राम मंदिरातल्या कथीत दान घोटाळ्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारान गठीत केल्ल्या खासा तपास पंगड म्हळ्यार एसआयटीन तपासा संबंधात केल्ले सगळे नियाळ सर्वोच्च न्यायालयाकडेन सोपोवचे अशे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. अयोध्येतल्या ह्या कथीत अपहार प्रकरणात सीबीआय चौकशी करपाची मागणी करपी एका याचिकेचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. ताचेर न्यायालयान केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आनी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट हांकां नोटीसी जारी केल्यात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती JM बागची आनी न्यायमूर्ती V मोहन हांच्या खंडपीठा मुखार आयज ही सुनावणी जाली. हाचे पयलीं 13 जुनाक उत्तर प्रदेश सरकारान राम मंदिराच्या कथीत गैरव्यवहारा प्रकरणात श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाच्या मागणी प्रमाण 3 वांगड्यांची एसआयटी गठीत केल्ली. तातूंत लखनौचे डिव्हिजनल आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलीस महानिरीक्षक किरण S आनी अर्थ खात्याचे खासा सचिव नील रतन हांचो आस्पाव आसा. वाराणसींतल्या वादग्रस्त ज्ञानवापी मशीद, मथुरेंतले श्रीकृष्ण जन्मभूमी शाही ईदगाह वाद तशेंच उत्तर प्रदेशांतल्या संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या चौकशीचे प्रकरण खासा लोक अदालती कडेन वर्ग करपाचो म्हत्वाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान आयज घेतलो. ह्या वादग्रस्त प्रकरणाचेर परस्पर सामंजस्य, संवाद आनी चर्चेच्या माध्यमांतल्यान तोडगो जावंक शकता काय हाची तपासणी करपा खातीर हें प्रकरण लोक अदालती कडेन धाडचें अशें न्यायालयान सुचयलां. येता त्या 21 ते 23 ऑगस्ट मजगतीं जावपी समाधान ह्या खासा लोक अदालतीच्या सत्रांत ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाची आस्त आसा. दोनूय वटेच्या पक्षकारांक लोक अदालत सुरू जावचे पयलीं समुपदेशन सत्रा खातीर हाजीर रावपाच्यो नोटीसी जारी केल्यात. मुंबय अहमदाबाद मार्गावेली पयली बुलेट ट्रेन फुडल्या वर्सा सुरू जातली असो हावेस रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायलो. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत 2047 ह्या कार्यावळींत मंत्री अश्विनी वैष्णव उलयताले. Next year we will start the first section of bullet train in the Mumbai-Ahmedabad section between Surat and Bilimora. Then section by section, immediately after that we'll go from Vapi to Surat, then we'll go from Vapi to Ahmedabad, then Ahmedabad to Thane, then Ahmedabad to Mumbai. So that is the phase by phase, section by section opening will
start from next year onwards. And our country has come up on this learning curve. This is a very difficult, very steep learning curve of manufacturing and designing and constructing a system which will run trains at 350 kilometers per hour. 350 kilometers per hour, you can imagine the kind of vibrations, the kind of dynamics, the kind of interaction between the wheel and the rail, the kind of interaction between the overhead wire and the pantograph. It's phenomenal. It's very, very, very complex. केंद्रीय भौशीक बांधकाम खात्याच्या 172व्या स्थापणूक दिसानिमतान आयज नवी दिल्लीत खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. नवी दिल्लीतल्या सेंट्रल विस्ता ह्या वाठाराचें कर्तव्य भवन क्षेत्र अशें नांव करपाची कार्यावळ त्या निमतान जाली. केंद्रीय नगर आनी शारी उदरगत मंत्री मनोहर लाल हांच्या हस्तुकी जाल्ले ह्या कार्यावळींत हेर वडील अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. आप लोगों को एक सूचना भी देता हूं, अभी तक हम उसका नाम जो सेंट्रल विस्ता बार बार कहते हैं, अब कृपया उसको कर्तव्य भवन क्षेत्र ये कहें. अब वो सेंट्रल विस्ता नाम बदल गया, आगे से उसका उल्लेख न कहें. कभी रखा होगा, किन्हीं कारणों से रखा होगा, लेकिन अब उसका नाम हर दस्तावेज में हर जगह उसका नाम कर्तव्य भवन या कर्तव्य भवन क्षेत्र, पूरे जोन को कहेंगे तो क्षेत्र बनता है. 10 उसमें कर्तव्य भवन होंगे, कर्तव्य मार्ग होगा, हो सकता है कल को और भी बिल्डिंग जो इसमें बनेंगी वो सब उस क्षेत्र के अंदर आएगा. घेऊया एक लहानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. डीडी फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयांत अर्थविशयक नियाळ घेवपी बसकेची यजमानकी चलयली. हे बसकेक मुखेल सचिव, वेगवेगळ्या खात्यांचे सचिव, जिल्लोधिकारी आनी खाते प्रमुख हजर आशिल्ले. 2025 ते 26 ह्या अर्थीक वर्साच्या तिमाहीचो नियाळ ह्या बसकेंत मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो आनी कांय सुचोवण्यो लेगीत केल्यो. नाबार्ड आनी हेर बाजारांतल्या घेतिल्ल्या रिणांची म्हायती तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांची म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी जाणून घेतली. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो लोककल्याणकारी येवजण्यो प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर सगळ्या खात्यांमदीं समन्वय आसचो अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पस आनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सीस हांच्या मार्गदर्शनाखाला तशेंच गोंय कर्नाटक आयकर महासंचालनालय हांच्या जोडपालवान सायबर आनी डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या विशयावेल्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पयल्या तुकडीचें उक्तावण आयज फोंड्या फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटींत जालें. 13 ते 17 जुलय मजगतीं ही प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्या. सायबर आधारीत अर्थीक गुन्यांव, डिजिटल पुरावे आनी फॉरेन्सिक तपासणी ह्या सारकेल्या विशयाचेर तज्ञ अधिकारी मार्गदर्शन करतले. उक्तावण सत्राची सुरवात NFSUचे कॅम्पस अधिष्ठाता
डॉक्टर लोकेश चव्हाण हांच्या येवकारांच्या उलोवपांत जाली. Try to engage with my faculty and expert. Do not feel any kind of hesitation to interact and ask the question. And try to bring your field problem into the classroom or the training room. Share what worked in your investigation and what has not. The value you take away will match with the effort you put in. This training also strengthens a working relationship between the Income Tax Department and NFSU. I am confident this will definitely increase the capacity and the capability of your investigation. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अध्यक्ष रवी अगरवाल हांच्या हस्तुकी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जालें. गोंयचे आयकर प्रधान संचालक राहुल गर्ग हांचे लेगीत ह्या वेळार उलोवप जालें. Over the next 5 days, the participants are going to be trained by the experts of NFSU in the tools and techniques of digital evidence identification, preservation, extraction, and analysis. I would urge each one of you to make full use of this opportunity, ask questions, get your hands on the tools, and above all, think about what you can learn over here, and you can apply it to the searches, surveys, and other investigation techniques which you are going to be following. I am confident that this program will meaningfully enhance our collective capacity to detect and establish financial irregularities with greater precision and legal robustness, and will further strengthen the credibility of our investigations. म्हापशेचे आमदार आणि विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा अंसाभाड म्हापशेच्या दत्ताराम मंत्रवादी विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक झाडांच्या रोपांचें वांटप केलें. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर झाडांची लागवड करप हाची जाणीव विद्यार्थी वर्गाक जावची हे खातीर विद्यालयान हो उपक्रम आयोजीत केल्लो. म्हापशा मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या 17 शिक्षणीक संस्थांनी विद्यार्थ्यांक अशा रोपांचें वांटप करतले अशें ह्या वेळार जोशुआ डिसोजा हांणी सांगलें. When you are given a seed, you have to first germinate the seed, correct? You'll remember, right? What you have studied. The germination of the seed takes place. Subsequently, that becomes a sapling, that becomes a tree after some time, becomes a plant, and then it becomes a tree. So I want each and every one of you all to treat this as your personal project at home, like man rightly said. Let it be a kitchen garden, let it be an experiment, let it be a science experiment that you all learn in your very own home, in your very own garden. And I believe you, I believe me not, the joy that you will get from taking care of a plant that you germinated yourself is far more greater than just only planting a tree. You will understand more about the entire process, and the plant will grow with you. As you grow, the plant will grow. इस्कॉन मडगांव ह्या संस्थेच्या वतीन कला आणि संस्कृती संचलनालयाच्या आणि हरिमंदिराच्या जोडपालवान 16 जुलै दिसा भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा आयोजित केल्या. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हांची ही यात्रा 16 जुलैक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजित केल्या. पाजीफोंड मडगांवच्या नवीन हरिमंदिर संकुलात यात्रेची सुरवात भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक आणि आमदार उल्हास तुयेंकर हांच्या हाजेरीत जातली. ह्या रथयात्रेविशीं अदीक म्हायती इस्कॉनच्या मडगांव केंद्राचे वांगडी सचिन कामत हांणी दिली. 16 तारखेक जुलायचे आमी आमचे 4थो रथयात्रा मडगांवांत आसतले आनी हरी मंदिरांतल्यान एक्झॅक्टली 5 वरांक आमचे जे रथ आसते सुटतले. आमचे मुखेल जे मोगाचे आमदार मडगांवचे दिगंबर कामत बाब आसतले रथ स्टार्टींग फ्लॅग ऑफ करपाक. आमचे जे रथ आसते हरी मंदिरांतल्यान पूर्ण मडगांव सिटी भोंवून परतून हरी मंदिरा येतले. आनी आमचें एकूच तुमकां निवेदन की तुमी सगळे येयात, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैयाचे दर्शन घेयात, रथ ओढात, आपले जीवन एकदम कुशलमय करात आणि महाप्रसाद कीर्तनात नाचात. ओके. आणि सगळ्यांक म्हणटा आनी एकदा 16 तारखेक 5 वर्सां हरिमंदिरा उपस्थित जायात आणि हे भव्य फेस्टिवलान सहभाग जायात. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा,
जहां हर चौका हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर, लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। विसा उपरांत अमके येवकार पळया मुखावेल खबरो। पेडणे तालुक्यातल्या कोरगांवच्या दत्त मंदिरा मुखार हायमास्ट दिव्याचे उक्तावण पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकी जाले। पेडणे मतदारसंघातल्या नागरिकां खातीर मूलभूत सुविधांची पुरवण करप हें आपलें कर्तव्य आसा आनी हे खातीर आपूण सदांच मुखार आसतलो अशी गवाय आमदार आर्लेकर हांणी ह्या वेळार दिली। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक कोरगांवचे सरपंच, उपसरपंच, पंच वांगडी आनी थळावे नागरीक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। आपल्या मतदारसंघात अजूनय कांय सुवातींनी फोरम हायमास्ट बसोवपाचें काम करतलो अशें आमदार आर्लेकर हांणी ह्या वेळार सांगलें। आयज सगळ्या गांवांत जे पळय खरेदी गरज आसा ते आयज फोर आर्म्स हांगासर घालून दिल्ले आसा, जे आयज लोक खूब जाल्ले आसा। हेच्या पयलीं केन्ना ही जावंक ना, ताका लागून आयज सगळे कडेन आख्या पेडण्यान हांगासर उजवाड घातलो। लोकांक स्ट्रीट लायट जे आयज आहा ते सगळे कडेन स्ट्रीट लायट घातलेले आसा। तशेंच आतां थोडेशे उरल्या ते आतां काम चालू स्टार्ट आसा आनी अशेंच म्हजें काम आसतलें। जे लोकांक कितें गरज आसा ते हांव सदांच फुडें आसता आनी ती गरज हांव पेटपाक सदांच फुडें आसतलो। पेडणे मतदारसंघातल्या दरेक गांवांत सुसज्ज मसणभूंय जावची हे खातीर आपूण यत्न करतलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी धारगळे उलयतना सांगलें। धारगळच्या मसणभुंयेच्या कामाचो नियाळ घेतल्या उपरांत ते उलयताले। स्वताच्या खर्चान लोकांची गैरसोय पयस करपा खातीर मसणवट बांदपाचें काम आपणे हातांत घेतलां अशें सांगून ज्या गांवांनी मसणभुंयेची गरज आसा त्या लोकांनी आपणाक मेळचें अशें आवाहन आमदार आर्लेकर हांणी ह्या वेळार केलें। ही स्मशानभूमी आयज खऱ्यांनीच तांकां गरज आसलेली। जे आयज आमी म्हणटा जेन्ना मनीस मेलो काय ताका सुखाशी वयतलो जाल्यार ही स्मशानभूमी सगळ्यांच्या गांवांनी अशी आसची म्हणून म्हाजो एक विचार पयलींच आसलेलो। जे आयज हांव सदांच पळयतालो, जे आयज पेडण्या गांवांत पयलीं झगडी जाताली, कोणाच्या खंयसरूच व्हरून ते अशे जळयताले आनी ते खुबशे त्या गांवांतले हितून वाद जातालो, कितें हांगा हाडचें न्हू आनी खंयसर हाडचें, तशें करून पेडण्यान हो खूब वाद आसलो। ताका लागून खुबशे कडेन हांवें स्मशानभूमी बांदलेल्यो आहा। आयज धारगळी म्हणनाका, धारगळी बी लोकांचे खूब अशे हे जाताले। आयज हे जे पळय आहा ते काम हांव फर्स्ट प्रायोरिटीचेर करून दितलो। हेच्या फुडें आनी कोणायकू कितें खंयसर प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवन सांगचें आनी फर्स्ट प्रायोरिटीचेर हें काम जातलें। व्हिएतनामांतल्या कुकवक जुंव्या लागीं बोट बुडून जाल्ल्या दुर्घटणेंत मरण आयिल्ल्या 15 भारतीय पर्यटकांच्यो कुडी भारतांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। व्हिएतनामांतल्या भारतीय दुतावासान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ची मिन सिटी हांगसून व्हिएतनाम एअरलायन्साचें एक खासा विमान थळाव्या वेळे प्रमाण सांजे 6 वरांचेर भारतांत येवपाक भायर सरताले। राती 9:30 वरां मजगतीं ते मुंबयतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पावपाची शक्यता आसा। ते उपरांत ह्यो कुडी तांच्या मूळ गांवांत पावोवपा खातीर संबंदीत राज्य सरकारांनी मरण आयिल्ल्या कुटुंबियां वांगडा संपर्क सादचो अशी सुचोवणी भारतीय दुतावासान केल्या। पुणे जिल्ह्यात जेजुरी लागसार वेलसर हांगा एका भरधाव वेगांतल्या ट्रकान वारकऱ्यांक धडक दिवन जाल्ल्या एका अपघातांत
3 बायलां वारकऱ्यांक सुवाताचेरूच मरण आयलें जाल्यार 4 वारकरी जखमी जाल्यात. जखमीचेर इस्पितळांत उपचार सुरू आसात. ह्या दुर्घटने खातीर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री सुनेत्रा पवार हांणी दुख्ख उक्तायलां. राज्य सरकारान मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबियांक दरेकी 5 लाख रुपयाची अर्थीक मजत जाहीर केल्या. उपमुखेलमंत्री सुनेत्रा पवार हांणी जेजुरी ग्रामीण रुग्णालयांत वचून जखमी वारकऱ्यांची वासपूस केली. अमेरिकेंत आयज फांतोडेर इराणाचेर परतून व्हडा प्रमाणांत हवाई हल्ले केल्यात. हॉर्मुझ समुद्री धुनींतल्यान वचपी एका व्यापारी जहाजाचेर इराणान हल्लो करून ताका उजो लायिल्ल्याचो आनी जहाजावेल्या खलाशांक जहाज सोडून वचपाचो आरोप केल्या उपरांत अमेरिकेन ही कारवाय केल्या. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडाच्या म्हायती प्रमाण ह्या हल्ल्यांत इराणांतल्यान सुमार 140 लश्करी सुवातांचेर बॉम्बस्फोट करपाच्यो घडणुको जाल्यात. तातूंत क्षेपणास्त्राची तळां, द्रोण सुविधा आनी दळणवळण यंत्रणांचो आस्पाव आसा. ह्या नव्या हल्ल्याक लागून जागतीक बाजारांत कच्च्या तेलाच्या मोलांत सुमार 3% वाड जाल्या. पश्चिम आशियांतल्या वाडट्या संघर्शाक लागून जागतीक अर्थीक बाजारपेठेंत परतून एक फावट अनिश्चिततायेचें वातावरण तयार जालां. ताचे पडसाद भारतीय शेअर बाजाराचेर लेगीत उमटल्यात. मुंबय शेअर बाजाराचो सेन्सेक्स आयज बाजार उगडटकच 625 अंकांनी घसरून 76,946 अंकांचेर पावलो. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचो निफ्टी 190 आंकड्यांनी देंवलो तो 24,015 पावला. ह्या संघर्शाचो परिणाम फकत भारतापुरतोच मर्यादीत ना. दक्षिण कोरियाचो कोस्टी निर्देशांक 7% परस चड आंकड्यांनी देंवला. जपानच्या निक्केई निर्देशांकांत 2% घसरण जाल्या. अमेरिका आनी युरोपांतल्या शेअर बाजाराचेर लेगीत ह्या तणावाचो परिणाम जाला. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड्स मैदानाचेर तिसऱ्या दिसा अखेर इंग्लंडा पंगडा मुखार 457 धांवड्यांची मोख दवरून खेळ जैताच्या पावंड्यार व्हरून पावयला. यजमान इंग्लंड पंगडाची अवस्था 6 गडे वगडावन 130 धांवड्यो अशी जाल्या. भारताक आतां इतिहासीक जैता खातीर फकत 4 गड्यांची गरज आसा. भारतान दुसरो दाव 7 गडे वगडावन 341 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. यश्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया हिणें शतक झळकावन इतिहासीक कामगिरी केल्या. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड्स मैदानाचेर तिसऱ्या दिसा अखेर इंग्लंड पंगडा मुखार 457 धांवड्यांची मोख दवरून खेळ जैताच्या पावंड्यार व्हरून पावयला. यजमान इंग्लंड पंगडाची अवस्था 6 गडे वगडावन 130 धांवड्यो अशी जाल्या. भारताक आतां इतिहासीक जैता खातीर फकत 4 गड्यांची गरज आसा. भारतान दुसरो डाव 7 गडे वगडावन 341 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. यश्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया हिणें शतक झळकावन इतिहासीक कामगिरी केली. विम्बल्डन 2026 सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोडीक गटांत इटलीच्या यानिक सिन्नर हाणें सेगीत दुसरे फावट विजेतेपद पटकावन इतिहास रचलो. लंडनांत जाल्ल्या निमाण्या सामन्यांत सिन्नरान जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेवचो 6-7, 7-6, 6-3 आनी 6-4 अशा सेटांनी पराभव करून प्रतिश्ठेचें विजेतेपद आपल्या नांवार केलां. सेगीत 2 फावटी विम्बल्डन जिखपी संवसारांतलो तो 10वो खेळाडू आसा. फाटले कांय दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसान उत्तर पूर्व राज्यांनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. त्रिपुरा, उत्तराखंड ह्या राज्यांत भारतीय हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. सेगीत पडपी पावसान त्रिपुरांतल्या पश्चिम त्रिपुरा, सेपाहिजाला, ओवाई, गोमती आनी दक्षिण त्रिपुरा सयत कांय जिल्ह्यांत 16 जुलय मेरेन व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. उत्तराखंडांत लेगीत उटांगराच्या पावसान लोकजिणेचेर परिणाम जाला. पूर्वोत्तर राज्यांनी मदत आनी बचाव कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. कांय जिल्ह्यांत सरकारी आनी निमसरकारी शाळा लेगीत बंद दवरल्यात. महाराष्ट्र आनी गोंयांत फाटले 2 दीस पावसान विसव घेतिल्ल्यान तापमानांत वाड जाल्या. खेडेगांव वाठारांनी 21 जूनाक पावस सुरू जाल्या उपरांत भाताच्या लागवडीक लोकांनी सुरवात केल्ली. मात पावसान दडी मारिल्ल्यान शेतकार चिंतेत आसात. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.3 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर.
20 जुलै सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर 19 जुलयाक वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची सरकारान आपयली बसका संसदेत जावपी कामकाजाची थारतली रूपरेषा. अयोध्या राम मंदिरातल्या कथीत दान घोटाळ्या प्रकरणात एसआयटीन केल्या तपासाचो नियाळ सर्वोच्च न्यायालयाकडेन सोपोवचो मुखेल न्यायमूर्तीच्या फुडारपणाखालच्या 3 वांगड्यांच्या खंडपीठान दिल्यात निर्देश. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत अर्थविशयक नियाळा खातीर घेतली बसका. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो कल्याणकारी येवजण्यो प्रभावीपणान चालीक लावपाची केली सुचोवणी. फोंडेंच्या फॉरेन्सीक सायन्स विद्यापीठांत सायबर आनी डिजिटल फॉरेन्सीक ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचें आयोजन वेगवेगळ्या तज्ञांनी केलें मार्गदर्शन. आनी अमेरिकेन परतून आयज फांतोडेर केल्या इराणाचेर हवाई हल्ले. पश्चिम आशियाई देशांनी इंधनाच्या मोलात जाली कांय प्रमाणात वाड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 हाचेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.